होसेया. इस्रायलकारां जबाब दितात. चॅप्टर 6. इयात सोर्वेस्पोरा-xim पोत्तून वचूया. ताणें आमचे कुddkean कeleat, पूण तो आमकां बोरीं कोत्तलो. ताणें आमकां मार घाल्ला, पूण तो आमचे ghai bandtolo. एका वा 2 दिसां भितर तो आमकां नव्यान जीव दितलो. तिसऱ्या दिसा तो आमकां उठयतलो आनी आमी ताचे मुर्यांत जियेतोल्यांव. सोर्वेस्पोराची वळख घेवया, ताची वळख घेवंक सगळें मन लावुया. फांट्या पोरीं तो दुबावेन उदेवन येतलोच. पावसाच्यो धोडको येतात तश्यो तो आमचेशी येतलो. जमीन शिंपतल्या वसंताच्या पावसा भाशेन. एफ्रायमा, हांव तुका कितें म्हूण करूं? जुडा, कितें म्हूण करूं हांव तुका? तुजो मोग म्हणल्यार एके सकाळचे धुंवरे भाशेन, रोखडोच ना जातोल्या धोवा सारको. ह्या खातीर प्रवाद्यां वरवीं तांचे हांवें कुडक्यान केले. म्हज्या तोंडांतल्या उतरांनी तांकां हांवें जिवेशी मारून उडयली. फांत्या पोरी म्हजो नितीचो निर्णय भोगून पोरजळटलो, कित्याक म्हाका योद नाका विस्वाशी मोग जाय. नाका देवाची वळख जाय. इस्रायलांत मानसुगे भायली चाल, पूण आडामा भाशेन तांणी कोरार मोडलो. ती म्हाका अविस्वाशी जाली. जिल्यांत म्हणल्यार खोट्या मनशाचें शार रगत विखरायतल्यांच्या पांयांनी मोस्तिल्लें. कोणाचेरूय गुरी घालपा खातीर धोड्याक रावलोल्या चोरां भाशेन यादनिकांचो एक पंगड शेखेमाच्या रस्त्यार खून करता. कितली म्हूण नश्टी ही वागणूक. खरेंच नांव ओगडावपाची. इस्रायलाच्या घोराण्यांत एक कांटाल्याची वस्त हांवें देखल्या. थंय एफ्रायम शिंदोळकी कोत्ता आनी इस्रायल बसतल्लो आसा. तुकांय जुडा पीक दवरलेलें आसा, जेन्ना हांव म्हजे पोज्जेचेर नव्यान सूख संतोशाचे दीस हाडूंक सोदतां. देवाचें उतर हें.